प्रश्न कितें आहा आतां खूब जाणांनी म्हाका हे काल विचारलेंय बी कारण कांय जाणांक कळ्ळें की हांव इंटरव्यू घेवपा म्हणून ताणें म्हाका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिलो तो म्हज्याय तकल्या पयलीं लायलो नाशिल्लो तो म्हणटा की प्रिन्सिपल ओपोजिशन गोंया भितर काँग्रेसीचो सद्याक लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी मागीर घरांतलो लिडर ऑफ ओपोजिशन आसतना जेन्ना चर्चिल दुसरी पक्षांतल्या मुख्यमंत्र्याची इतली वर्णन करता हे जस्टिफाय कशें करप काय म्हणून चोय हांव पॉलिटिक्सान मरे आज पासून आज तूं हांव मुगे घोर करपा पॉलिटिक्सान येवना आनी हांवें एक घोर केलें ना पॉलिटिक्सान आनी म्हाका कोणें सांगचें मुगे बँक अकावंट सगळें चोपाता मुगेलें पॉलिटिक्सान म्हाका तरी घातला डॉक्टर विलीन तेका हांव गुरू म्हणटा हय हांवें मुगे लायफ भर लोकांक सेवा दिल्या युरी करना लोकांची सेवा म्हाका तेगेलें तूं मुकोड कांय विचार नाका तेगे तेकोन हें कितें? नो 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 सी तेगेलें तूं तेकोन विचार लिडर ऑफ ओपोजिशन तें तुम तेकोन विचारा तें तुमचो या म्हाका चोय मुगेले प्रॉब्लेम म्हणटा तें म्हाका तेमचेर म्हाका उलोवपाक नाका आनी तेमचेर म्हाका कांय सांगपाक हांव कित्याक विचारता यू आर अ व्हेरी व्हेरी सिनियर पॉलिटिशियन तें तूं म्हणटा पूण तूं म्हणटा तें हांव म्हणटा मागीर फॅक्ट न्ही आयक, तो तूं म्हणटा तें आयक पूण तूं पळय म्हाका म्हणटा तो तुगे ऑपोजिशन लिडर तो म्हणा हांव सिनियर पॉलिटिशियन म्हणून देखून तुका सांगता तेंच्या खबर म्हाका कांय नाका ना पण कितें आहा तुजी ना ना सारको ना चोय जेन्ना तुवें तर रेस्पेक्ट दिलो म्हाका हांव तुका रेस्पेक्ट दिवपी दॅट इज माय हें सारको ओपिनियन तुजे वॉट इज युअर फ्रँक ओपिनियन युरीच्या परफॉर्मन्साचें फ्रँक ओपिनियन कितें म्हाका तेगेले तूं तेगेली म्हाका कडेन जाण आणाका म्हाका तेजेर कॉमेंट्स करपा नाका क्लियर म्हाका जनरली चर्चिला अरे केन्ना बाबा. नो कमेंट्स म्हणिल्लें आयकलां आज फर्स्ट टायम ना आयकलां ना म्हाका तेजेर म्हाका कॉमेंट्स नाका हय कळ्ळें तुका बरें आतां जर तूं ताजेर कमेंट नाका म्हणटा जाल्यार काँग्रेसीचेर तरी येवया आतां जनरली आमकां खबर आहा की चर्चिलाची इन्क्लिनेशन हें तशें नॉन बीजेपी इन्क्लिनेशन हांव ताका फक्त काँग्रेस म्हणना कारण चर्चिल काँग्रेसी आशिल्लो चर्चिल काँग्रेसी नाशिल्लो चर्चिलान आपल्यो पार्टी केल्यो पार्टी फोडल्यो सगळें केलें कितले पाटी पळ्यो कितल्योश्योच पार्टी फोडल्यो सरकार उडयली सरकार घडयली हय आयचे घडयेक तुका अशें दिसता की बीजेपी सोडल्यार गोंयाक आनी कोणूच परत सरकार करपाक शकचो ना म्हणून चर्चिल आज ही भाशा उलयता हांवें केन्ना म्हणलां हांव हांवें विचारता केन्ना म्हणलां हय हांवें केन्ना म्हणलां चोय जेन्ना आज पर्यंत आज आनी एक 5 वर्सां 10 वर्सां 5 ते 10 वर्सां मुखार पळया बीजेपीच हें म्हाका दिसता तुगे तूं जाणा लोकांक तुगे ओपिनियन इम्पॉर्टंट मुगे ओपिनियन म्हाका दिसता तें सांगता न्हू तुका हांव हय 10 वर्सांनी पासून बीजेपीच कित्याक बरें काम केलें तेमी ताका लागून